भारताचें शहरीकरण हे एक आव्हान आसा. आमी आमची शारां आनी गांव बऱ्यांतल्या बऱ्या उत्तम तंत्राचो वापर करतलीं हें पळोवंक जाय. हें जाल्यार लोक आपल्या घरा लागींच रावंक शकतले, ते शहरांत वच्चे नात. सगळ्यांक गरजेच्यो सोयी दिवंक जाय. प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाल शहरी 81 लाख घरांक 4.83 लाख करोड रुपया मान्य केल्यात. हातूंतल्यान 47 लाख घरांचें बांदकाम 26 लाख घरां बांदून तयार जाल्यांत आनी हातूंतलीं 24 लाख घरां लोकांच्या ताब्यांत दिल्यांत. हीं घरां बांदपाक मोठ्या प्रमाणार नव्या तंत्राचो वापर केला. आमची 95% शारां ODF जाल्यात. उघड्यार विधी जायना अशीं शारां जाल्यांत. 1700 शारांनी 45,000हून चड सार्वजनीक संडासांची बांदणी जाल्या आनी हांची म्हायती गुगल नकाशाचेर अपलोड केल्या. 1 करोडाहून चड नागरिकांनी स्वच्छता ॲप डावनलोडूय केला. महात्मा गांधीच्या 150व्या वाडदिवसा निमतान भोवमानेस्त प्रधानमंत्र्यान तांच्या स्वच्छता अभियानाक सफल करपा खातीर देशांत उघड्यार विधी जावं नये म्हूण खबरदारी घेतली आनी हें लक्ष्य 2 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलें. ह्या निमतान 2 ऑक्टोबराक राजघाटाचेर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्राचें उक्तावण जातलें. तरणाटे आनी समाजाक गांधीजींच्या सकारात्मक मुल्यां विशीं संवेदनशील करपा खातीर नॅशनल कावन्सिल ऑफ सायन्स म्युझियम गांधीपिडिया तयार करतात. भारतीय रेल्वेची उपनगरीय आनी लांब पल्ल्याची सेवा मुंबय आनी हेर ल्हान शारांनी बरें काम करता. उपनगरीय विभागा खातीर चड निधी रेल्वे दितली, जातूंत खाशेली वाहतूक वेवस्था आसतली जी दिल्ली मेरठ मार्गार सुरू जातली. मालवाहतूक कॉरिडॉर तयार करपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. हें जाल्ल्यान कांय रेल्वे मार्ग प्रवासी वाहतुकी खातीर खाली जातले. देशाची उंचेली शिक्षण प्रणाली संवसारीक प्रतीची करपा खातीर सरकार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी तयार करतली. ही नवी येवजण शाळा आनी उंचेल्या शिक्षणांत नवे बदल करतली. बऱ्या प्रितीचें शासन आनी संशोधन आनी नूतनीकरणाचेर लक्ष दितले. एक राष्ट्रीय संशोधन संस्थेचो आमी पुरस्कार करता, जी संशोधन निधी उपलब्ध आनी समन्वय सादतली आनी देशांत संशोधनाची उदरगत करपाक हातभार लायतली. विंगड मंत्रालया कडसून येवपी निधी समृद्ध करपाक राष्ट्रीय संशोधन संस्था मदत करतली. राष्ट्रीय संशोधन पर्यावरणाक घटमूट करपाची खात्री राष्ट्रीय संशोधन संस्था दितली. तशेंच राष्ट्रीय प्राधान्य आशिल्ल्या भागांचेर जोर दितली, जाका लागून प्रयत्न आनी खर्चाचो अपव्यय जावचो ना. सगळ्या मंत्रालयां कडल्यान येवपी निधी राष्ट्रीय संशोधन संस्थेत येतलो. 200 शिक्षणीक संस्थेच्या कंसात आमच्यो 3 संस्था पावल्यात. आमच्या संस्थाची कामगिरी सुदारपाक आमी सतत काम करतले. हाका लागून 400 कोटीचो निधी सरकारान मान्य केला. भायल्या देशांतल्या विद्यार्थ्यांनी भारतांत शिकूंक येवचें म्हूण स्टडी इन इंडिया हो कार्यक्रम सुरू करचो अशें आपूण पुरस्कृत करता अशें निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. भारत हो उच्च शिक्षणाचें क्षेत्र जावंक शकता अशें तांणी सांगलें.